नाव ॲडव्होकेट सुरेश दिळवे. काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलात आसतले की आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आमचो स्टेट कन्व्हेनर हे आमच्या मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले, तांकां एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले. पूण तांकां काल डिटेन केले, तांकां आगशे पुलीस स्टेशनाचेर व्हेले आणि रातचे उसरा तांकां सोडले. आमचे कांय प्रश्न आशिल्ले जे आमी आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मांडपाक सोदताले. हे प्रश्न गोंयकारांचे प्रश्न. हे गोंयांत सद्याक कितें चलयलां बीजेपी सरकारान ताच्या संबंधान आमचे कांय प्रश्न आशिल्ले. बीजेपी सरकार गोंयांत वेगवेगळे प्रकल्प हाडटा, पूण गोंयकारांचे मत मात्तूय घेना. गोंयकारांकडेन हाचे बाबतींत कांयच डिस्कशन जायना. आणि हे कितें डिसिजन्स ते घेता, हे निर्णय घेता, ते आमकां दिसता की ते तांचे दिल्लीचे भाजपा सरकार आसा, केंद्र सरकार आसा, तांच्या सांगण्या वयल्यान घेता, ना जाल्यार अदानीच्या फायद्या खातीर घेता. आणि हेच गोंयकारांचे प्रश्न, जावं तो मोलेचो इश्यू आसूं, कोळशाचो इश्यू आसूं, जावं रेल्वे डबल ट्रॅकिंग ताचो इश्यू आसूं, हेच प्रश्न आणि त्या प्रश्नांच्यो जापो मागपा खातीर आमी काल मुखेलमंत्र्या कडेन गेल्ले. पूण आमकां मुखेलमंत्री मेळ्ळेना, जशें ते गोंयकारांक मेळना, गोंयकारां कडेन विचार करपाक, विशयाचेर उलोवपाक मेळना, तशेंच ते आम आदमी पक्षा कडेनूय बीन उलोवपाक काल मेळूना. आमकां गोंयकारांचेच प्रश्न मांडपाक जाय आशिल्ले. आमी आमचे पर्सनल प्रश्न घेवन वचून आशिल्ले. आम आदमी पार्टी गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक सोदता आणि ते मांडटले, हाचे पयलीं मांडत आयल्या. आमकां मुखेलमंत्र्याक 5 प्रश्न विचारपाचे आसा. 5 प्रश्न, आणि आमी मागता की मुखेलमंत्र्यान ह्या प्रश्नाच्यो जापो आमकां दिवच्यो. सगळ्यात पयलो प्रश्न, जे रेल्वेचे दोपदरीकरण जाता, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जाता, त्या संबंधान तुम्ही लोकांचे मत जाणून घेतले काय ना? हो निर्णय घेवच्या पयलीं तुम्ही लोकांकडे ह्या निर्णयाचेर भासाभास केली काय ना? हो सगळ्यात पयलो आमचो प्रश्न. हे सगळे प्रकल्प जे येता, जावं रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावं, ट्रान्समिशन लायनीचो इश्यू जावं, मोलेचो इश्यू जावं नवे जे रस्ते बांधता ते जावं, ह्या सगळ्या प्रकल्पांनी गोंयकारांचो फायदो कितें, हो आमचो दुसरो प्रश्न. ह्या प्रकल्पांचे गोंयकारांक फायदे कितें, ह्या प्रश्नाची जाप तुम्ही आमकां दिवची. आमी मुखेलमंत्र्याक सांगपाक सोदता की आमी खंयच्याय रेल्वे ट्रॅक जंयच्यान कोळसो वता, त्या रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीक तुमकां एक घर जावं एक सुवात घेवन दिता. तुम्ही पुराय तुमच्या घरच्या बरोबर, परिवारा बरोबर थंय रावून दाखोवपाक आमकां शकता, हो आमचो तिसरो प्रश्न. तुम्ही जेन्ना हो कोळसो ट्रान्सपोर्ट करता तेन्ना विचार करा की त्या रुळा सायडीन, रेल्वे ट्रॅकाच्या सायडीन रावपी मनशांचे कितें हाल जाता ते. आमचे मुखेलमंत्री थंय वचून रावपाक शकता जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें. तुम्ही गोंयकारांचो जीव धोक्यान घालतात, गोंयकारांचे स्वास्थ्य धोक्यान घालता हो कोळसो गोंयांत हाडून गोंयांत कोळशाचे हब तयार करून. गोंय तुम्ही पुराय विकला. आता तुम्ही गोंयकारांचे स्वास्थ्य, गोंयकारांचो जीव तुमच्या केंद्र सरकारान जे फुडारी आसा तांचे कडेन कित्याक घणाक दवरलो, आणि तुम्ही गोंयकारांक ह्या अडानीक कित्याक विकले, हो आमचो चौथो प्रश्न.
आमकां खबर आसा की भाजपा सरकाराचे आणि अदानीचे बरे संबंध आसा. आमकां मुखेलमंत्र्यान सांगचे की तांच्या भाजपा सरकाराक ह्या अदानी कडल्यान आतापर्यंत कितले डोनेशन मेळ्ळा. हो आमचो 5वो प्रश्न की तुम्ही आमकां सांगा की अदानी कडल्यान तुमकां आतापर्यंत कितले डोनेशन मेळ्ळा. आम्ही परत सांगता, आमकां गोंयकाराचे प्रश्न मुखेलमंत्र्याकडे मांडपाचे आसा आणि तेच प्रश्न घेऊन आम्ही काल मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले. ह्या प्रश्नाच्यो जापो मुखेलमंत्र्यान दिवच्योच, त्यांच्यानी दिवपाकूच जाय. कारण हे प्रश्न फक्त आम आदमी पक्षाचे प्रश्न न्ही, हे पुराय गोंयचे प्रश्न. तुम्ही जो कोळसो हाडटा तो गोंयान फक्त अदानी खातीर हाडटा. आम्ही मुखेलमंत्र्याक परत याद करून दिवपाक सोदता की गोवा इज फॉर गोवन्स, नॉट फॉर अडानी. गोंय गोंयकारां खातीर आणि अडानी खातीर मात्तूय न्ही. ही आम्ही परत एकदा तुमकां याद करून दिता. गोंयान गोंयकारांनी खूप झुजां केल्या. आता सुद्धा हे झूज करपाक आम्ही फाटी फुडें जावपाचे ना. काल आमच्या कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी डिटेन केले आणि राती त्यांका उसरा सोडले. त्यांका सांगले की तुम्ही तुमच्या लोकल पुलिस स्टेशनाचेर वता आणि थंय सही मारून भायर सरा म्हणून. आज जेन्ना आमचे कार्यकर्ते पुलिस स्टेशनार गेले तेन्ना त्यांना कळले की त्यांका रिपोर्टिंग आशिल्ले सकाळी 9 ते 12 आणि दनपारा 2 ते 5 पर्यंत. क्रायम घडला पणजे पुलिस स्टेशनान. तुम्ही क्रायम रजिस्टर केला पणजे पुलिस स्टेशनान. तुम्ही रिपोर्टिंग करा म्हणटा तांच्या सुवातांचेर, म्हणजे कोण फोंडेचो आसा जाल्यार फोंडे, मडगांव आसा जाल्यार मडगांव, काणकोण आसा जाल्यार काणकोण पुलिस स्टेशनाचेर वचपाचें. रिपोर्टिंग करता कित्याक? रिपोर्टिंग करता ते तुमकां इन्व्हेस्टिगेशनाक हेल्प करपा खातीर. तुम्ही क्रायम रजिस्टर केला पणजेन आयओ तुमचो आसा, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तुमचो पणजेन आसा आणि त्यांका रिपोर्टिंग करपाक लायला त्यांच्या पुलिस स्टेशनान. म्हणजे थंय कोण त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन करतलो? म्हणजे सरकार फक्त त्रास करपाक, हेरास करपाक, जे गोंयकारांचे प्रश्न मांडटा त्यांका त्रास करपा खातीर हे रिपोर्टिंग करपाक लायता आणि आमच्या कार्यकर्त्यांक पुलिस स्टेशनाचेर बसोवपाक लायता. ही खूप खंतीची गजाल आणि आम्ही त्याचो निषेध करता. आम्ही मांडटा ते गोंयकारांचे प्रश्न आणि आमच्या मुखेलमंत्र्यान समजून घेवचे. गोंय हे गोंयकारांचे. तुम्ही ते अडानी असे विकून उडोवनाका. आणि आम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचे मुखेलमंत्र्यान जाता तितले बेगीन जाप दिवची अशें आम्ही मागता. देव बरें करूं. ही कॅम्पेन आम्ही मुखार व्हरतलेच. हे गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक आम्ही ही कॅम्पेन म्हयनोभर लाभयतले. तेजी रूपरेषा आम्ही सारखी तुमकां विस्तारान एक फुडली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दितले की आम्ही खंयचे खंयचे दिसा कितें कितें करपाचें आसा तें. काल तुम्ही जे केला तुम्ही सफल जाले अशें दिसता तुमकां? मात्तूय ना. गोंयकारा खातीर जर आम्ही सफर जाता जाल्यार आम्ही जावपाक तयार आसा. आम्ही सफर जाता अशें म्हणना, आम्ही त्रास काडपाक तयार आसा. पूण हे असले हेरासमेंट हे सरकार करता जेन्ना गोंयकाराचे प्रश्न कोण तरी मांडपाक वता ते सरकारान बंद करचे अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं.